फेस्टिवल ऑफ लाईट्स आताच जाल्ले आमच्यो 1 म्हयनो पयलीं दिवालेक आनी इतलो व्हडलो रिस्पॉन्स पळोवन रिस्पॉन्स वॉज ट्रेमेंडस 1480 पार्टिसिपंट्स हो पळोवन आमी ऑल गोवा स्टार कॉम्पिटिशन प्रेजेंटेशन आनी कॉम्पिटिशन थारायल्लें आहा बाय पारा सिटीजन्स एसोसिएशन हे सगळे जे एक्झिक्युटीव मेंबर्स आहा हांगासर आनी आमचे सपोर्टर्स आहा मेंबर्स आहा तेणी हो घडोवन हाडलेलो आहा आनी प्रायजीस आर नॉट इम्पॉर्टंट जे आहा हे स्टार एवरी पर्सन who is staying in Goa and in the world is a star by himself. So he has to make his own star in his house. ताच्या घरान तेणें स्टार करचें आनी ह्या आमच्या प्रेजेंटेशनाक हाडचें. पार्रा टिंटो will be lit up with stars from all over Goa. प्रत्येक विलेजींतले प्रत्येक वाड्यांतले गोंयचे भुरग्यांनी स्टारां करून हिंगा हाडची. प्रत्येक जे स्टार हाडटा वन फॅमिलींतलो भुरगो तेका टोकन ऑफ एप्रिसिएशन म्हणून कितें तरी मेळटलें. वॉयस ऑफ द पीपल ऑफ पार्रा एंड पीपल ऑफ गोवा वील बी हर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड. सगळ्या मिडियाच्या माध्यमांसून फेसबूक आसूं ट्विटर आसूं हितूनसून म्हाका दिसता क्रिसमसाचो जिंगल्स and carols will be heard all over the world, and in Goa we'll begin it on 23rd in Parra. I invite all the people to come and see this, to तेजो आस्वाद घेवपाक तेजो एक तुमी प्रेजेंटेशन ऑफ जे आमचे स्टार्स आसतली आसता 1,500 वयर स्टारां येतली ती पळोवपाक तुमी मुद्दम येवचे पडटात. मेन स्ट्रिटाचेर हे आसतले आनी हे कॉम्पिटिशन जे आहा ते इवनिंग 7 o'clock स्टार्ट जाता आनी एंट्रीज ज्यो घेवपाक आहा ते म्हाका दिसता दनपारां 1 o'clock स्टार्ट जातले. सो आय वन्स अगेन रिक्वेस्ट ऑल द पीपल ऑफ गोवा टू पार्टिसिपेट इन दीस फेस्टिवल ऑफ स्टार्स एंड कॅरल सिंगींग in our beautiful village of Parra. 23 डिसेंबर 2018 ह्या वर्सा ऑल गोवा स्टार कॉम्पिटिशन जातलें. हे घडोवन हाडटलें पार्रा सिटीजन असोसिएशन जे फाटलीं कांय वर्सां पंचायत लेवल मर्यादीत आसले, कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी मर्यादीत आसले. आतां आमी एक पावडे फुडें गेल्यात आनी ह्या वर्सा हे कॉम्पिटिशनाक आमकां इतलो प्रतिसाद मेळ्ळा, इतलो रिस्पॉन्स मेळ्ळा की आमी हो इव्हेंट जावं हे कॉम्पिटिशन ऑल गोवाच्या लेवलाचेर आमी ते व्हेल्लेले आसा. हे सगळे ऑर्गनायज करतना आमकां व्हडल्यान व्हडलो तेंको मेळटा तो आमचो आमदार आनी डेप्युटी स्पीकर ऑफ गोवा श्री मायकल लोबो तो आमच्या मदीं आसा. तशेंच हो इव्हेंट घडोवन हाडपा फाटलें मेन कारण मुख्य कारण जें जावन आसा की आमची जी ट्रेडिशनल जी पद्दत आसली स्टार करपाची आमकां खबर आसा. आमी ल्हान आसतना आमी इनवॉल्व जाताले गोठो करपाक क्रिसमसाचो आनी स्टारां करपाक. पूण फाटल्या कांय वर्सान आमी पळयता आमचे तरणाटे ही आमची जी परंपरा आसा जे आमचें ट्रेडिशन आसा तें खंय तरी कमी जायत गेल्लेलें आसा. प्लास्टीक फ्री जावं थर्मोकॉल हाचे कांयच वापर करिना आनी सगळे जे स्पर्धक आसा पार्टिसिपंट आसा तांकां आमी रिक्वेस्ट करता की तुमी जी काठयांची जी फ्रेम करताले बडयेची जी फ्रेम करताले आनी ताका फोली लायताले सो ताका आमी चड म्हत्व दिता. आमी प्लास्टीक जावं मॉडर्न टेक्नॉलॉजी आसा ताका म्हत्व दिना की जे ताका अस्मिताय आसता जे आमचे ट्रेडिशन आसा कल्चर आसा. क्रिसमसाक आमचे एक स्टार आमच्या दारान लावपाचें आनी स्टार म्हणटकूच एक लायट एक प्रतीक दिव्याचें आनी जे प्रतीक आसता एक सगळ्यांक एक समज येवंक जाय की आज आमी जे आसा ते दुसऱ्याच्या जिवनान एक प्रकाश घालपाक. This year again we are celebrating. It's an annual celebration of Festival of Stars. We are
having very good prizes. For Kalangut constituency, the prizes are kept separately, and for all Goa. And I would request everyone to make a star in their homes. It should be a handmade star, which should have a wooden frame, and no plastic, no thermocol should be used. We are also having All Goa Carol Singing Competition. It's the first time we are having this. In a special way, I would request the people of Parra to specially take part in this carol singing competition. We Parra ladies have melodious voices, so let your voices reach up to Bethlehem, and let our voices be to praise and glorify our God.